Ursuntusan Bapa yang mandira kaya, stuti tuji Guru kami sembah, pranam kuru ukarato बेटतावर का बलिदान. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता, जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता, जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. बाळोक जेजूच्या भोवमुगाच्या भक्तीकनो याजक मुखल्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतना कितें विशेष आसा म्हूण तुमी चिंतलां आसतलें. खंडी जावन आज विशेष आसा. आज आमी एक नवो म्हयनो सुरू करता. जेजूच्या पवित्र काळजाक समोर पिल्लो जून म्हयनो. संगतच आमची भुरगीं आज एक शिकपा वरोस सुरू करते आसात. न्यू एकाडेमीक इयर थोड्यांनी येदळचो पोरच्या सुमाराक सुरू केला. आनी हांगासर ह्या कॉवेंतांत ह्या पुनशेतांत एक नवी सुरवात आज अस्तित्वाक येता. येदोळ म्हणसर हांगासर सेवा दिल्ले याजक तांच्या मुखल्या मिसवां खातीर वर्ग जावन गेल्यात. आनी आतां नवी समुदाय हांगासर रुपीत जाल्या. त्या देखून तुमचे सुमेस्तांच्या सांगाता मेळोवन हे अर्घ बलिदान भेटोवया म्हूण आमी चिंतलें. त्या देखून तुमचे सांगाता आमी हे नवे समुदायाचे सांदे हाजीर आसां. तुमच्या ते सव पासून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. नव्या समुदायाची वळख आमी उपरांत करून दितल्या. संगतच आमी तुमचें बेसांव आशेता. तुमी आमचे पासून मागोवंक जाय. जें कितें मिसांव करूंक आमकां आमच्या वडिलांनी हांगासर धाडलां तें बरे रितीन करूंक आनी लोकाच्या आनी देवाच्या सेवे खातीर आमचें जिवीत पुनर आमी समर्पण दिवं. आज पवित्र सभा सांत जुस्तीन एक मार्तिराचें स्मरण करता. क्रिस्त वयल्या भावार्था खातीर ताणें ताचो प्राण अर्पिलो आनी अशें क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिली. आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत उतरांनी करण्यांनी जेजूक साक्ष दिवंक, बाळका जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवंक जायची कृपा आतां मागया. आनी असलें मिसांव आमच्या जिवितांत जिवंक आमी सुकलेल्या खातीर सुमेलाकचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्पदिदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारो वायट आदारून आनी बरें साडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे वो सुद्दां सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदा देव आमचे काकुळत करूं. आमचे पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता
प्रार्थया. सव जाणार सर्वेस्परा कुर्साच्या पिशेपणान तुझ्या रक्त साक्षा बगेवन जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगणित जाणवाय वळखूंक पावयली. ताचे विनवणी मानून घेवन आनी कसलेच खोटे शिकवणेक पटवून नासता भावार्थान ती रावंक आमकां करपा दी. आमच्या सम्याच्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. शिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव आतां सेरेस्पोराच्या कृत्यांचो उगडास करतां आनी हांवें देखलां तें हांव वर्णितां. सेरेस्पोराच्या उतरां वरवीं ताचीं कृत्यां रसून आयलीं आनी सगळी सृश्टी ताचे कुशेक पाळो दिता. परजळटा तो सूर्य सगळ्या वस्तूंचेर दिश्ट घालता आनी सेरेस्पोराची सगळीं कृत्यां ताच्या वैभवान भरल्यान. सृश्टी आपले महिमेंत तीर उर्चाक सर्व पदवेदार देवान केल्यान ती विजमितां परगटोवंक सेरेस्पोरान आपल्या भाग्यवंतांक सामर्थ्य दिवंक ना. सागोराचो आनी काळजांचो तस्सो टाव घेता आनी तांचे सगळे गुटू ताका कळीत आसात. कित्याक जाणा जावेत तें सगळें भोव वर्तो देव जाणा आनी काळांच्या खुणांचेर तो दोळो दवरता. फाटलें आनी फुडलें तो कळीत करता आनी लिपलेल्या वस्तूंचो गुटू तो उगडापो करता. खंयचीच चिंतना ताका कळीत जायनासतना रावना. एक उतर पर्यंत ताचे मुखार लिपोवन उरना. आपले जाणवयेच्या विचित्र कृत्यांक ताणें एक मांडावळ दिल्या. ससनात हांव ससनाकतो आसा. कांयच सोडूंक जायना, कांयच काडूंक जायना. कोणाचेच बुदीची ताका गरज ना. सगळीं ताचीं कृत्यां कितलीं सुंदर, दोळ्यांक तीं कितलीं लकलकीत. तीं सगळीं जियेतात आनी सदां काळ तगतात. हर एक परिस्थितीन तीं ताका पाळो दितात. सगळ्यो वस्तू जोडयां जोडयांनी वेतात एकामेकाक पुराक. कांयच ताणें अपूर्ण करूंक ना. एक वस्तू दुसरे वस्तूची संपूर्णाय तिरयता. ताचे वैभव पळोवन कोण पुरतो दादोशी जायत. देवाचें उतारें. देवाचे उदुतकार. आपल्या फरमानान सर्वेस्पोरान मळब रचला. आपल्या फरमानान सर्वेस्पोरान पूर्ण रचला. विणे वाजोवन सर्वेस्पोराक वाखणा. दासऱ्यांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन वजंत्रां वाजोवन ताका नावाडा. आपल्या फरमानान सर्वेस्पोरान मळब रचला. सर्वे
सर्वेस्पुराचे उतर खरेंच बरें सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची न्याय नीती सो सर्वेस्पोर मोग करता ताचे विश्वासी जतनेन संसार सगळो भरला आपल्या फर्मानार सर्वेस्पोरान मळा ब्रसला आपल्या फर्मानार सर्वेस्पोरान मळा ब्रसला Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. हांव सर्व संसाराचो उस्वाड म्हणटा सोमी जो कोण म्हजो फाटलाव करता ताका जिविताचो उस्वाड आसतलो Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू आणि ताचे शिस येरिकोक येवन पावले उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हडी एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो तेदुआं तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गदेगेन बसून भीक मागतालो नाजारेतचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो साबारांनी ताका तोंडदाम म्हणून बेश्टायलें पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर म्हणून तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो शीस कुर्ड्याक आपोवन म्हणालें धैर्य घे ऊठ तो तुका आपयता तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो जेजून ताच्या लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजू ताका म्हणालो वोस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो देवाचे उतर है तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक 2 वर्सां आदीं हांव मत्स्यगंधा ट्रेनीर बंबय तावन कोडयाळाक येवन आसुल्लो अशें येता आसतना एक गांवच्या 8 क्रिस्तांव फॅमिलीची वळख जाली तांच्या सांगात एक 4 वर्सांचें भुरगें आसलें आनी ट्रेनीर तुमकां कळीत आसा जनरल कंपार्टमेंटान तुमी आयल्यार थंयसर मोदें मोदें चॉकलेटां विकून खेळच्यो वस्तू विकून अशें येवनूच आसतात न्ही गे हय अशें येवनूच आसतना भुरग्यान अशें बोट दाखोवचें आनी रडचें एक वस्तू घेतली 2 वस्तू घेतल्यो 3ऱ्यो वस्तू घेतना हांवें ताका रावयलें कालें करतात तुमी तुळवेन उलयलो हांव तांच्या लागीं
काल करतात तुम्ही तुमच्या भुरग्याक तुम्ही पाड करतात आसात हर एक वस्तू दितात सगळ्यो वस्तू खेळोंक जाय गी एक वस्तू पावता न्ही गे नेक्स्ट टायम येताना दिनाकात म्हळ्यार हांवें नेक्स्ट टायम येताना परत्याक भुरग्यान दाखयलें रडोंक सुरू केलें आवय बापाय दोगांय हात बांदून दोळे धांपून बसली तो गेलो आनी ते विकचे मनीस बरे शाणे मनीस ते भुरगें आसा म्हूण कळयलें म्हटल्यार आनी कितें थंयच रावतात आनी की दिवया म्हणून तशें तांचो सामान विकत जाय न्ही गे त्या देखून रडलें सुमार जालें धरणीर लोळ्ळें सगळें जालें ओगेत रावली दिवना तांणी 5वे फावटी आनी एकलो आयलो आनी एकलो येताना आवय कितें बेजार जालें आसता भुरगें रडता पळोवन त्या अंकलान दिनाका म्हणलें म्हणून म्हजेडे दाखयलें आनी भुरगें म्हाका मारूंक सुरू केलें भुरग्यान मारल्यार कितलें लागता भुरग्यांक हांवें ओगे येत रावलो थोड्या वेळान हांव उलोवंक सुरू केलें भुरग्यां लागीं उलोवन इश्टगात जाली मागीर 6वे फावटी येता आसतना भुरगें थंय पळयता बोट अशें आसा तोंड म्हजे लागीं आसा अशें ताणें मागीर विचारूंक ना असल्या 3 वस्तूंनी पयलें कान गेल्ल्या 3 वस्तूंनी खेळून तें दादोस जालें संतोश जालें सगळे ट्रेनीच्या पयनार ताणें दुसऱ्यो वस्तू विचारूंक ना मोगाच्या भाव भयणो आमची परिस्थिती ही आमकां कितें दी जाय केदाळा दी जाय केदाळा माग जाय कितें माग जाय हें कळीत ना पूण हो कुर्डो बार्तेमेऊस आमकां आज बऱ्या तरान शिकयता कितें माग जाय कशें माग जाय म्हणून आनी देवाक कळीत आसा कितें दी जाय आनी त्याच प्रमाणे कित्याक तो आमचो बाप हांगासर तुमी आज पळयल्यार बऱ्या रितीन पयल्यान पयलें ताणें दाविदाच्या पुता म्हळें जेजू दाविदाच्या पुता आनी अशें म्हळ्यार तो दोळ्यांनी कुर्डो जाल्यार ताचे आत्मीक दिश्ट इतली तीक्ष्ण आसली की ताका जेजू कोण म्हूण कळीत आसलें जेजू दाविदाच्या घराण्यांतलो आयला म्हणून तो कुर्डो जाल्यार ताका कळीत आसलें पूण आमी दोळे आसोनी बायबल वाचता जाल्यार थोडे फाटी आमकां समजना हो व्यत्यास पयलो दुसरें जावन आसा थंयसर ताणें कितें केलें दाविदाच्या पुता म्हूण कित्याक उलो मारलो देवान बासोवणें दिल्लें दाविदाक तुज्या संततींतावन हांव एक राय उपजयतलो आनी ताच्या रायपणाक अंत आसचें ना म्हणून आनी ह्या बासोवण्या प्रमाणे जेजू संवसाराक आयलो दाविदाच्या घराण्यांत तो जल्मलो आनी ती बासोवणी संपूर्ण जाली म्हणून बार्तिमेउसाक कळीत आसलें त्या देखून ताणें कितें म्हणून उलो मारलें दाविदाच्या पुता म्हळ्यार देवाक ताणें देवान दिल्ली बासोवणेचो उगडास केलो आमी मागणें करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून पयल्यान पयलें देवान म्हाका दिल्ल्या बासोवण्याचो देवाक हांवें उगडास करी जाय आनी देवाक उगडास करता आसतना देवाक समजता हळे ह्या मनशाक म्हज्या विशांत हांवें दिल्ल्या बासोवण्या वशांत कळीत आसा हो खंडीत जावन म्हजो पूत कित्याक ह्या कित्याक हो म्हाका ही म्हाका वळखता आनी बार्तिमेऊ जेजूक वळखलो आमी जेजूक वळख जाय केदाळा आमी जेजूक वळखता त्या वेळार आमचें मागणें देव वळखता तुका आनी म्हाका तो वळखता दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें कितें मागलें बार्तिमेउसान कितेंच मागोवंक ना पयलें ताणें म्हजी काकळूत कर म्हणून मात्र विचारलें म्हजी काकळूत कर म्हणून आनी थंयसर आमी पळयता दावीद राय जावन आसलो दाविदाचो पूत रायाच्या कुळयेचो रायस जेजू सर्ग आनी संवसारचो राय ताणें राया बरीच आपले एटिट्यूड दाखयलो राया बरीच ताका हांगा आपया जेजू थंय वसोंक ना ताका हांगा आपया रायान तशेंच सांगचें न्ही गे बसोन सिंहासनार बसोन कितें सांगचें ताका हांगा हाडा ताका हांगा आपया राया बरीच एक वर्तन जेजून दाखयलें आनी रायाच्या लागीं ताका हाडलेंच ताचो एक अत्रेक पळया ताचे आवंडे पळया आतां म्हाका म्हजो राय बाचाव करता आतां म्हाका म्हजो राय भलायकी दिता आतां म्हजो राय म्हाका खंडीत जावन देणी दिता म्हणल्या बरोवशान ताणें सेलो उडयलो आनी दवत तो आयलो राया कडेन
तितलो बरवसो आसून आमी माग जाय. आमचे थंय आसले आमची ओडण्यो हेर संगती खण्ण उडोवन आमी राया थंय ये जाय, देवा थंय ये जाय आनी देव दिता म्हणल्या संपूर्ण बरवशान हांवें मागल्लें मेळटा म्हणल्या बरवशान हांवें माग जाय. आनी तिसऱ्यान ताणें आपली विनंती देवा मुखार दवरली. तिसऱ्यान कसली विनंती? जेजूच विचारता, राई विचारता, तुका हांवें कितें करी जाय? आनी बार्तिमेव सांगता, म्हाका गरज मात्र पुरो, म्हजे आसले ओडण्यो अभिलाशा आशा म्हाका नाका, म्हाका कितें गरज? दिश्ट मात्र. त्या देखून म्हाका दिश्ट दी. आमी कितें विचारता? म्हाका तेंय जाय, हेंय जाय, तेंय दी, हेंय दी. ना, गरज मात्र विचार जाय. आनी गरज समजल्लो देव खंडीत समजता गरजो. तो आमचो आशा अभिलाशा अत्रेक समजना, पूण गरजो खंडीत समजता. तो समजोसो देव म्हाका आनी तुका आमच्यो गरजो दिता. आनी त्या गरजा प्रमाणे आमी जियेत आसतना तो आमच्या सांगाता चलता आनी आमकां आदार दिता. आनी कितें जालें थंयसर? जेजून ताका दिश्ट दिली, तुज्या भावार्था प्रमाणे जावं म्हणलो. आनी ताका दिश्ट दिल्लेंच म्हजो कायदो आसा, गरजो घेतल्यार पावना. बार्तिमेवान कितें केलें? थंयच म्हळ्यार ताका तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजूच्या फाटल्यानच चल्लो. म्हळ्यार ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. पयल्यान पयलें ताका जेजूची जाणवाय आसली, आत्मीक जाणवाय पळया. दुसऱ्यान ताका कितें माग जाय म्हण कळीत आसलें आनी देवाच्या बासवण्योचो ताणें उगडास केलो आनी मागलें. आनी मागले उपरांत ते आत्मीक गरज मेळ्ळ्या उपरांत, आत्मीक या शारिरीक देणे मेळ्ळ्या उपरांत त्या देण्या प्रमाणे ताणें केलें. कसलें? ताणें जेजूक पळयलो, जेजूचो पाटलाव केलो आनी ताच्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक प्रयत्न केलें. पाटलाव म्हळ्यार. आनी आमी तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत गरजो मागल्यार पावना. आमी समजून घे जाय जेजूक, देवाक, आनी ताचो पाटलाव करी जाय. ताच्या फाटल्यान चलोवंक प्रयत्न करी जाय. आनी कशें पाटलाव करचो तसो? जेजून सांगलां, जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हो मोग करूंक, देवाक अर्गां दिवंक, ताचे कायदे नियमां पाळून ताच्या राज्याचे सांदे जावन जियोवचें गरजेचें. हें करच्याक आयच्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी जेजूची कृपा आनी बोळ मागया. आमेन. कानी काढून सोम्या आमी वेदीसरशी जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी दया तुका समर्पिता. गोवा वुंडो दाका सोरो घुर्त आमच्या घुस्वावरासो. स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित्र कर वावरामचो. खाणी काडून सोम्या आमी वेदीसरशी जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी दया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें अर्गां बलिदान सर पदवेदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने मायमेक आमच्या नेक्या वैसवच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भोवार्थाच्या गुटांचेर उपरा आसलेल्या दुस्पना विरोध भगेवन जुस्तीन सगळे सक्तीन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यान मनी वांटो घेवन
आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जैतेवन जावंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदर आनी ससनाच्या देवा सवकळणी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्यासो. ज्योस्तीन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजे पवित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजे बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गेंच्या देवदूता संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 darbaraso serves por tu. Sărgane somsa por la tuja, voi baba. Vos que tu cajă. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगे तुका जय. ओ सगे तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुचोवंकचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंतारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भावा भयणींची कागूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भगिवन जुजे तिजो पती, भगिवन जुस्तीन मार्तीर सांत, भगिवन धर्मदुतां आनी सर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. भुरग्या सारक्या पातळीन सर्गींच्या बापा थंय आतां आमी भक्तीपणी प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संस्था येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. संतोषान एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक येता ती आमचे जर आनी कॅस थाडी ना जावं पूण काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. तुवें आमचे जेजू बोल्या ओड्या जिविताच्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू गोळ्या राखण्या हिंडाच्या स्विकार तूं कर म्हाका. जेजू बोल्या ओड्या जिविताच्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू गोळ्या राखण्या हिंडाच्या स्विकार तूं कर म्हाका.
जिविताच्या मुड्यान पोसून म्हाका कुरपे तुज्या नेट दिल्यात तुज्या दादोस करून म्हाका मोगान काळीस भेट जेजू बोळ्या मुंड्या जिविताच्या दितू जिवीत म्हाका जेजू बोळ्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तू कर म्हाका जिविताचे वाटेन चलून म्हाका सर्गी बांद्राक पाव फाटलाव तुजो सोम्या करूंक म्हाका बरी पासलेत वाड जेजू बोळ्या मुंड्या जिविताच्या दितू जिवीत म्हाका जेजू कोळ्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तू कर म्हाका जेजू बोळ्या मुंड्या जिविताच्या दितू जिवीत म्हाका जेजू कोळ्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तू कर म्हाका पवित्र सक्रामेंता मुखांतर आमचे थंय खरोस हजरसच्या सोम्याक काळजांतोन आमी दिनवासी आमचे दोळे आमी दांपया हो थोडो वेळ ताचे संगी करया सगळें आमचें काळीज आमचें मन ताचे थंय उबारया खाली उंडो आमी घेतलो न्हय सोम्याक आमी घेतला आमचें सगळें गुमन हो थोडो वेळ ताचे थंय दवरया अर्गां देवया बार्तिमेवान कितेंय विसारयेत आशिल्लें पयशे विसारयेत आशिल्ले म्हाका इल्लें भीक घाल म्हणून जेजू लागीं सांगयेतें उंडो विसारयेतें खाण दी म्हणून नेसान मागयेतें पूण ताणें भोव गरजेचें मागलें म्हाका दिश्ट दी न्हय मात्र सैमीक दिश्ट ताणें घेतली अत्मीक दिश्टी घेतली अत्मीक दिश्ट तसो मी सदांच आमचे संगी आसा म्हणली ती दिश्ट कितें जाल्यार आमकां तो सुमी सांडचो ना सदांच म्हजो मोग करचो सुमी म्हाका अनाथ करचो ना म्हणली ती दिश्ट सुमी आतां मागया
जेजू नी मात बार्तिमेवाक आम्हा सर्वांक ती दिश्ट दिवच्याक तूं आयलाय. आमी जायते पटी सुमया संवसारी संगतीनच मेतेर जाल्या आमचें सगळें गुमान दिसच्या संगतीत मात्र आसा आनी तूं देव कसल्याच ह्या संगतीच्या की ह्या सर्व संगतीच्या की उंच आनी आमच्या विस्व्यांनी आमच्या दोळ्यांनी आमच्या कानांनी तुका देखूंक तुका आयकूंक जायना. आमच्या आत्म्यान मात्र तुजे थंय आमी येवयेत तुका आमी अर्गां दिता सुमया. तुजो फावो त्या रितीन मोग करूंक तुजे थंय आमी आसाव भोंवताव आनी जियेताव. हर एका घडये तूं आमचे थंय आसाय. आमचे हर एका आमच्या राटावळींनी तूं आमचे मदगत आसाय म्हणलें सत आमकां समजूंक दी. अर्गां आनी होकळाप तुका सुमया. मान आनी महिमा तुका सुमया. हें भजन आमी गायतना आमच्या काळीज मन त्या सुमया थंय एक करया. तुझे लागी आयल्याव ये सोम्या. तुझे लागी आयल्याव ये सोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा म्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्याव ये सोम्या. तुझे लागी आयल्याव ये सोम्या. कृपे सागोरा दर्शन दी. 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 तुझे लागी आयल्याव ये सोम्या. तुझे लागी आयल्याव ये सोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्याव ये सोम्या. राया सर्गीच्या दर्शन दी. राया सर्गीच्या दर्शन दी.
राया सर्गीच्या दर्शन घे, राया सर्गीच्या दर्शन घे, राया सर्गीच्या दर्शन धी, राया सर्गीच्या दर्शन धी, राया सर्गीच्या दर्शन दे, राया सर्गीच्या दर्शन दे, तुझी लागी आयल्या येसुम्या, तुझी लागी आयल्या येसुम्या, महिमा आणि स्तुती तुका सांसता, महिमा आणि स्तुती तुका सांसता, तुझी लागी आयल्या येसुम्या, तुझी लागी आयल्या येसुम्या. प्रार्थया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दोशी केली, भगवान जुस्तिनाचे शिकवणेक फाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदां काल दिन वासूंक आनी आमचे दिसपडते जिणेंत जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच तुझ्या पुता सोम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. दयकन बसा. तुमकां सुमेस्तांक मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एक अपुरबायेचो दीस मागता. मिसाच्या सुरवेरीच आमी समजून घेतलेले प्रमाणे हांगासर एक नवी सुरवात आज जाते आसा. आमच्या कोवेंताक सेवा दिल्ले आमचे याजक वडिलांच्या आदेशाखाल मुखल्या मिसावा खातीर तांच्या जाग्याक ते पावल्यात आनी तांच्या जाग्यार एक नवी समुदाय हांगासर अस्तित्वाक आयल्या. मोठव्यान ह्या नव्या समुदायाच्या सांद्यांची वळख हांव करून दितां. आयचे मिसाचो प्रधान याजक मनोदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना गांवान मडेंत्यारचे फाटल्या 8 वर्सांनी मुंबयच्या मीरा रोड फिरगजेंत याजक जावन तांणी सेवा दिल्या. ताच्या पयलें कुवेटान तांणी 10 वर्सां सेवा दिल्या आनी आमकां सगळ्यांक ते वळखीचे कित्याक म्हळ्यार हांगाच सासून बाळमुरयेची फिरगज बाजोडी जे बाळूकजेच्या ग्रट्ट्यात हांव सकयल पळयल्यार तुमकां दिसता ती फिरगज बांदिल्ली तांणीच. आनी आतां परत्यान ह्या कोवेंताक ते वडील जावन आयल्यात. तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी तांकां हार्दिक स्वागत म्हणटा. त्या उपरांत मनोदीक बाब दीप फर्नांडीस आतां हांगासर मोठवें दिनवसणेचे मागणें तांणी चलोवन व्हेलें. गांवान फोजीरचे ते फाटल्या वर्सांनी कोटेश्वर हांगासरच्या कार्मेल आश्रमांत ते सेवा दिवन आसले. मात्र लायक आनी कार्मेलीत आध्यात्मिकता तांच्या जिवितांत जिवोवंक एक मेळ आसा, ताका सेक्युलर कार्मेलीत मेळ म्हणटा आमी. आनी ताचे दिरोक्तर ते जावन आसले. आनी आतां हांगासर शिकच्या
ब्रदर्सांचे डिरेक्टर जावन ते सेवा दिवंक आसतले. त्या उपरांत हांव फादर स्टीवन पेरेरा गांवान उप्पिनंगडीचो फाटल्या 7 वर्सांनी बेंगलोरांत सेवा दिवन आशिल्लो आनी ताच्या पयलें 7 वर्सां हांगाच सासून नमन बाळोक जेजू पत्रचो संपादक जावन हांवें सेवा दिल्या आनी आतां म्हाका वडिलांनी ह्या पुणशेताचो डिरेक्टर जावन नेमला. त्या उपरांत फादर जॉन पिंटो गांवान आरुवाचे आयच्या दिसा आपुरबायेचो शर्माव दिला. मात्र न्ही ते तुमकां वळखीचे डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रूप बँड रतावन येवच्या व्हिडिओ तांणी जायते पोटी शर्माव दिला आनी तुमकां त्या लेखान ते वळखीचे तेय हांगासर वर्ग जावन आयल्यात. आनी एकलो याजक बाब विल्सन तावरो आनी मुखार हांगासर देवपोवणेचो डिरेक्टर जावन ते काम करतले. ते एग्जाम बरयतात आसात देखून हांगासर येवंक जावना. तुमचे थंय तुमच्या भुरग्यां थंय देवपोवणेची लक्षणां तुमी पळयतात जाल्यार तुमकां अपुरबायेचे खरमिलीत याजक जायचे जाल्यार तुमी तांकां भेटचें. मुखल्या दिसांनी ते हांगासर आसतले. फादर डॉमिनीक वास गांवान निर्मार्गाचे आतां प्रस्तुत मैसुरांत आपणाची सेवा दिवन आसात. मुखल्या आयतारातावन बाळमोरयेची फिरगस बाज्जोडी हांगासर ते विगार जावन सेवा दितले. तांचे सांगाता मनदीक बाब सिरील मिनेजस प्रस्तुत कडकेरेंतासच्या फिरगजेचे विगार ते आनी फादर वॉल्टर लोबो थंयसर अल्तारेच्या उजव्याक ते आसात. जायतीं वर्सां टंजानियाच्या आफ्रिकांत मिसांव वावर तांणी केला. आमी टंजानियाचें मिसांव वावर सुरू करता आसतना थंयसर ते सुरवेर गेल्ले आनी जायतीं वर्सां तांणी थंयसर आपणाची सेवा तांणी दिल्या. हांगा येवच्या पयलें ते गोंयांत आसले आनी एकलो मिशनरी आमकां मेळ्ळा तो जावन आसा फादर फ्रांसीस बार्तोलोमेव. उबे राव फादर या तेय थोडीं वर्सां हांगासर आसले. प्रस्तुत कडकेरे कोटेश्वर कोवेंतान ते आसले हांगासर ते आसात. हे जावन आसात नवीन तोंडां तुमी आस पळोवची. आतां आदल्या कम्युनिटींत समुदायांत आसले थोडे याजक हांगासरच उरल्यात. तांची मोठव्यान वळख सांगता. ब्रदर ग्रेगरी डिसोजा, ब्रदर बॅप्टिस्ट रोड्रिगस, फादर ग्रेगरी डिसोजा, फादर मायकल मॉरिस शेणय हांगासर आसा, फादर जोझफ डिसोजा, फादर स्टीवन लोबो कार्मेल किरण मिडियाचें सुंकण तांणी घेतलां आनी फादर रायन पिंटो हांगासर ते नान. आनी एकलो याजक आसा फादर आयवन पिंटो येदोळ म्हणसर आयवन डिसोजा, रॉबर्ट आयवन डिसोजा येदोळ म्हणसर बज्जोडी बाळमुरयेच्या फिरगजेचे विगार ते जावन आसले. आनी मुखार आमच्या पुणशेताचें मॅगझीन नमन बाळोक जेजू हाचें संपादकपण ते घेतले. ही जावन आसा नवी समुदाय. मुखल्या 3 वर्सांनी आनी वडिलांनी अनुमती दिल्यार ताच्या मुखल्या वर्सांनी तुमच्या सेवेक आमी तयार आसा. ह्या समुदायांत सेवा दिल्ले याजक तांच्या मुखल्या मिसांवा खातीर गेल्यात. फादर चार्ल्स रावो ह्या कोवेंतचे वडील, तशेंच फादर लॅन्सी लुवीस ब्रदर्सांचे डिरेक्टर ते जावन आसले. फादर डॉन टोनी डिसोजा देवपोवणेचे डिरेक्टर ते जावन आसले. हे तिगी याजक पुष्पाश्रमा मैसुरांत आसच्या आमच्या ब्रदर्सांच्या तरबेती घराक ते गेल्यात. ब्रदर्स हांगासर येवच्या पयलें थंयसर 3 वर्सां तरबेती जोडटात. थंयसर तांच्या तरबेती खातीर ते गेल्यात. फादर रॉवेल डिसोजा फाटल्या वर्सांनी ह्या पुणशेताचे डिरेक्टर ते जावन आसले. आतां आमच्या मैसुरांत एक आध्यात्मीक केंद्र स्पिरिच्युएलिटी सेंटर, ताचें नांव आसा ध्यान साधना, थंयसर डिरेक्टर जावन ते वावुरतात. फादर जोसी सिडक कट्टे फाटल्या सुमार 6 वर्सांनी आमच्या नमन बाळोक जेजू पत्राचे संपादक ते जावन आसले. आनी मुखार कोटेश्वर कडकेरे हांगाच्या कोवेंताचे ते सांदे जावन आसतले. फादर रुडी पिंटो आतां राणीपुरा हांगासर आसच्या
ऋषीवनांत डिरेक्टर जावन सेवा दितले. फादर कॅन्युट डिसोजा पुनांत आमकां एक कार्मेल सायबिणीक समर्पिल्ली इगर्ज आसा तालेगांव म्हणच्या जाग्यार, थंयसर ते आपणाची सेवा दितले. फादर बार्नबस मोनीस आनी फादर शबास क्रास्ता होन्नावरांत मट्टदकेरे म्हणच्या जाग्यार आसच्या आमच्या कोवेंतांत तशेंच तांच्या इगर्जेंत ते सेवा दितले. फाटल्या 3 वर्सांनी ह्या कोवेंताक मुखेलपण दिलां, मात्र न्ही तुमकां हर एकल्याक एका ना एका रितीन तांची सेवा तांणी दिल्या. ही सेवा आमी खालतेपणी मानून घेता आनी तांकां दिनवासनी दिता. हांगासर ते सकट नान जाल्यारय आमी ताळयो पेटून आमची शाबासकी तांकां उसारची. मुखल्या वर्सांनी जें कितें पुणशेताक गरजेचें आसा, तुमच्यो कितें गरजो आसात आत्मीक आनी हेर, त्यो खंडीत जावन आमी सुदारसूंक आयती आसा. तुमी आमकां कळयलें जाल्यार खंडीत जावन ते जारयेक हाडूंक आमचें प्रयत्न आमी करतले. आनी तुमचो सांगात आमी आशेता आनी मिसाच्या सुरवेरच म्हळें तुमच्या मागण्याची आमकां खंडीत जावन गरज आसा. त्या देखून आमचो मागण्यांत तुमी उडास दवरचो. हांगासर 10:30 मिसा उपरांतलें आराधन आसचें ना. फाटल्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्ल्यान हांगासर संजेचें आराधन आसा. संजेच्या 5:30 वरार आराधन, त्या उपरांत 6 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. 2 उतरां कोवेंताचे वडील मनदीक बाब मेल्विन डिकोना हांचे तावन. भाव भयणीनो येदोळसू फादर स्टिवनान आम्हा सुमेस्तांची वळख करून दिली. हांगासर आसले याजाक सुपिरियर डिरेक्टर आनी उरले याजाक आज आसा ते काल आमकां तांचे रेस्पॉन्सिबिलिटी हस्तांतर करून आज तांच्या मुखल्या मुसावाक येतात. तांकां हांव बरें मागतां आनी विशेश रितीन ते नांतरी तांचो उपकार भाव उरता. कशें रिले रेसांत हँडींग ओवर द बॅटन गरजेचें गी, तशेंच तांचें काम संपोवन मिसांव संपोवन तें मिसांव आमकां हस्तांतर तांणी केलां. तांकां आमी तांणी केल्ल्या वावटेक सेवेक आमी ऋणी जावन आसा आनी आमच्या कांदार ते आतां आनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा. त्या देखून म्हजे बराबर फादर स्टिवन डिरेक्टर, फादर दीप रॅक्टर भुरग्यांचो डिरेक्टर जावन वावर करतलो. आनी सांगत आस व्हडले टीम आसा. आमी 15 याजक आनी 2 ब्रदर्स भोवशा सांगाता मेळून आमी वावर करतले. आमीच न्ही आमच्या बराबर तुमचोय साकार आमी आशेतले. कित्याक आत्मीक गरजांक कितलो हात मेळयल्यार पावना. जायते तरेचो वावर हांगासर आत्मीक वावर चलता. त्या देखून तुमचो सहकार आमी आशेता आनी प्रत्येक जाण आज तुमचे मागणे आमी आशेता. आमी याजाक जाल्यारय आमी अस्कत पडटा उडटा धांवता. सो आमकांय तुमचो सहकार आमी सदांच आशेता आनी आमच्या मागण्यांत खंडीत जावन आमी तुमचो उगडास दवरतले. तुमच्या कुटुंबा खातीर आनी प्रत्येक जावन जे कोण पिडेस्त आसात, जाणटी आसात, घरांत आसात, येवंक मन आसा तरी येवंक जायना आनी भुरग्यां खातीर आमी विशेश रितीन आज मागचें आनी मुखल्या दिसांनी आमी मागतले. त्या देखून आमकां तुमी आशिर्वादीत करचे आज. आनी अशें आमी जें आज घेता तें हें मिसांव हांगासर कार्मेल गुड्यार बऱ्या तरान देवाच्या कृपेन मुखार वचो म्हणून म्हजें मागणें. आनी तोच बाळोक जेजू आम्हा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालो. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. बाळका जेजूच्या नोवेनाक तयार जावया. भोवनोनी भणीनो, वांचलांत आयकल्ले प्रमाणे जेजू एरिकोच्या वाट्यार आसलो. जेजू येदोळूचो नावाडदीक जाल्लो. जायतो लोक ताच्या फाटल्यान मुखल्यान बोब मारून उलोवन वेतालो. आनी तांतल्या तांतू एक बोब आयकली. जेजू दाविदाच्या पुता
म्हजी काकुळट कर. जेजूक ती बोब आयकली. जेजू रावलो. ताका हांगा हाडा म्हणलो. हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हूण ताणें विचारलें. बार्तिमेवान दिश्ट मागली. तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. बार्तिमेवाक दिश्ट मेळ्ळी. भावार्थान बार्तिमेवान मागली बोब जेजूक आयकली. जेजू ताच्याच कामार ताच्याच चिंतनांनी बुडोवन मुखार वेतालो जाल्यार बार्तिमेवाची बोब जेजूक आयकली. आज जायतीं तेसावां घेवन इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या. बार्तिमेवाक दिश्ट जाय आसली आनी आमकां विविध गरजो आसात आनी ते मागून आमी जेजू लागीं आयल्या. भावार्थान मारलेली बोब जेजूक पावता. जेजू रावता. जेजू आमच्या गरजेक पावता आनी कितें जाय तें आमकां तो दिता. तेच भावार्थान जेजूक आमी आतां उलो मारया. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांचेर देवाचें आशिर्वाद मागया. हें नवें शिकपाचें वर्स यशस्वीचें जावं दी. पवित्रत्मेचें जाणवायेचें देणें तांकां मेळूं दी म्हूण मागया. दग दिसान दीस चडते आसा. पावसाची लक्षणां दिसनात. पिवच्या उदकाची तत्वार आसा. जेजू आमचेर काकुळट दाखोवन दी. पावस धाडून दी म्हूण आमी मागया. जेजू बळ्या कळत्या काळजाच्या हे मागणें ह्या सगळ्या म्हयन्यांत आमी विशेश रितीन मागता आसतना आमी आमच्या उतरांनी करण्यांनी सादीं बोळीं खालतीं जावंक जेजूचो आदार मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसात प्रायवंतां पिडेस्तां. तांकां तांच्या एकसुरपणांत सांगात. तांच्या पिडेंत भलायकी. तांच्या बियाच्या त्या घडयांनी तांकां धैर्य आनी तांची सेवा करतल्यांक तांचे थंय सुस्निकाय लाबून दी म्हूण मागया. जायते आमच्या कुटुंबाचे सांदे दिसपडत्या ग्रासा खातीर आमच्या बरेपणा खातीर परगांवान वावर करते आसात. तांचो आमी उडास काडया. जायत्यांक आमी आमची मागणी बसयल्यान. हांगासर मिसांवाची तेसावां दिल्लीं आसात. जायत्यांनी तांची तेसावां हांगासर ह्या आल्तरी मुखार समर्पिल्लीं आसात. तांचेर देवाची काकुळट बेसावां आशिर्वाद मागया. संगता मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक देन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगता. स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो. देवसो पूत मनीस जालो.
देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगाता मागया. ए अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रिकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोग आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदां आमेन. बार्तिमेवान मागलें, जेजून ताका दिश्ट दिली. बार्तिमेव सगळो संवसार पळोवंक आपणाच्या बायले भुरग्यांक पळोवंक धांवलो ना. बगार मार्क म्हणटा तो जेजू फाटल्यानच गेलो. दिनवसनेच्या काळजान जेजूचो पाटलाव करूनच गेलो. जेजून आमचेर जायतीं बेसांवां वतलेलीं आसात. फाटल्या 3 वर्सांनी हांगासर सेवा दिल्ल्या ह्या जाग मुखांत्र जायतीं बेसांवां आमी जोडल्यान. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत देवाची कृपा, देवाची बेसांवां विशेश आनी वर्ती ही सकड मोतीक हाडून दिनवसनेच्या बोगणांनी बरोवन सांगता म्हणया. भितर राव आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यांत राव आनी तुमकां वाट व्हरूंक, तुमच्या फाटल्यान राव आनी तुमकां राखूंक, तुमचे वयर राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवंग जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. प्रगाच्या जेजू बाळका मान करता लागी आनी पयस सगळी जमल्या. महिमा आमी तुजी वरविता, तुजे बरीची येवकार मागता. जेजू बाळका आमकां विज्ञान वारांतली तूं सांबाळ. माया मोगाची येव ती कुरपेचे बेसांव, ती आमकां कुरपेचे बेसांव. जेजू बाळका आमकां विज्ञान वारांतली तूं सांबाळ. माया मोगाची येव ती कुरपेचे बेसांव, ती आमकां कुरपेचे बेसांव. मुखार पुत्रार सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवन कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे